400 लोकांक जीएमसी रिफरल दिताय. तो कित्याक जावपाक कारण हो काँग्रेसाचो प्रोजेक्ट. आनी जेन्ना दिगंबर कामत आज त्या सरकारान गेला, आज तेकाय ते घाम काडटा. कित्याक काडटा? ते सगळे डेव्हलपमेंट करपाक मग गेल्ले, संकल्पूय रोडटा की बाबा कोळसो गोंयांत कोळसो नाका मग काँग्रेसी हस्तो रोडटालो, आतां अजून रोडटा. तर हें कसलें डेव्हलपमेंट जाता, हे कोर्सान कितें जालां तें म्हाका दिसता द पीपल ऑफ गोवा नो with the crime rate that is increasing, and it has been stated, je paperachi yela report on Herald also states pendency rate is 90%. Je equipment to be provided to various departments, disaster management, total disaster, absolutely. This is one of the main issues in Goa, and they are all like ticking bombs. कालच्या दिसाक जे मुखेलमंत्रीन आमकां अश्युरन्स दिले कुंकोळचेर की जे हे पोल्युशन करपाक बंद करतलो, ETP प्रोवायड करतलो, जे हेझर्डस वेस्ट आहा ते शिफ्ट करतलो. सो ऑल दीज थिंग्स आय होप ही सिरियसली लुक्स एट इट. बिस्ट भिवपाक गरज ना म्हूण सांगून म्हाका दिसता लोकांक बाबाजी का टुल्लू दिन कांयच फायद ना, लोक चोयता. तर हें म्हाका दिसता ताबडतोब मुखेलमंत्री हेज टू पुट इट इन प्लेस. करता मात ती एक्सपेक्टेशन हांगा फुलफिलूच जायना. सो बजेट सेशन म्हटल्यार कितें, प्रत्येक गोंयकारांक जो आस आसा तेंची कितें कामां जावं खंय खंय आमचे प्रपोजल्स आसा ते जावपाक, पण ते जातले काय ना ते आयज बजेटाचेर कळटले. आनी हेजे पयलूचे जे प्रपोजल्स आसा ते अजून पर्यंत पेंडींग उरलेले आसा. सो तेज्या बाबतीनूय आमी उलयतले, पण पळोवया आयज CM कितें बजेट हाडटा आनी गोंया खातीर गोंयकारां खातीर हाडटा काय आनी कोणा खातीर हाडटा. भायल्या पॉझिटिव्ह पळय, आमी एवरी टायम पॉझिटिव्ह म्हणून वयता, पण जेन्ना भितर पावले आनी जेन्ना अनाउन्समेंट जालें म्हणटकीर मागीर नेगेटीव जाता. कारण गेले ते फावटीचे जे बजेट हें आसा आनी एक्शन टेकन रिपोर्ट्साचेर ते कळटा आसतलें की कितलें जालां आनी कितलें जावना. ते एवरी टायम म्हणटा आमचें 100% जाता म्हणून, मात 100% केन्नाच जायना. आनी जी कामां करपाक जाय आसली अजून पर्यंत जाल्ली ना. म्हटल्यार बजेटान घालता, पण बजेट फुलफिलमेंट केन्ना जाता, करून दाखोवपाक जाय न्हू, ते करून दाखयना. ते खूब गरजेचें आसा करून दाखोवप. गिरीश फाटल्या दिसांनी बजेट म्हटल्यार आतां कशें करता, बजेट बलून करून दाखयता, तो बलून बेश्टो फुलयता आनी तो फोडटा मागीर. कारण प्रत्येक वेळा कितें आसता, सगळ्यांक दाखयता की आमी हें करता तें करता हें करता तें करता, तें जावपाक खूब टायम वता आनी ते केन्ना केन्ना जायत ना. खुबशे अशे बजेटान घातलेले आसा ते अजून पर्यंत जाल्ली ना, मात ते कंटिन्युअसली तेच दाखयता. गिरीश फाटल्या दिसांनी तुमच्या हिंगा तलावली सांतान तलावली इगर्जे कडेन तेणी लोकांनी भायर येवन तो रस्तो हें करपाक हें केल्लो आनी तो रिटर्निंग वॉल कॉलेप्स जाला पळय, तेन्ना एक्स MLA येवन तिका इस्टिमेट केल्लो वो 5 करोड जातले म्हणून. सो ते आतां इस्टिमेट करून तेणें इस्टिमेट केलो एक्स MLAन जावन, पूण अजुनूय तो वर्क ऑर्डर कितें प्रोसेस अजून जावंक ना. पयलू म्हणजे थंय जेन्ना हें जाला तो आमी 0R मेन्शन पयर केल्लो असेंब्लीन काडलेलो आनी CMान एश्युरन्स दिला की आपूण ते बेगीनचे बेगीन करतलो म्हणून. आनी इस्टिमेट म्हणटा तो इस्टिमेट तेजो 5 करोड जाल्लो ना, आनी जो इस्टिमेट जाला तो 27 करोडाचो जाला. आतां तो एक्स MLA